chairman, but जाणे ताका उडयला रुपेश. He is equally even better. I know Rupesh really well. He will perform really much better than what Jayesh was. That constituency has been replaced by someone really good. आणि आमचो मिनिस्टर दिलीप परोळेकर ताजे काम डेफिनेटली जे ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा दॅट हॅज शोन ऑल्सो इन दीस रिजल्ट. ओके, म्हजे बरोबर प्रमोद सावंत आसा लायनीचेर, तांचे रिएक्शन ऐकूया. प्रमोद, म्हजो आवाज ऐकूं येता? हय प्रमोद उलय. हय, व्हॉट इज युअर रिएक्शन ऑन द रिजल्ट्स? पाळी जिल्हा पंचायत मतदारसंघ आम्ही 1084 मतांनी हरले. हांव रिजल्टाचो रिव्ह्यू घेऊन बसलेलो. आम्ही ऑलमोस्ट पाळी पंचायतीन आमकां 1500 मतांनी आमकां कमी पडली. आम्ही आमोणा पंचायत, नावेली पंचायत, आम्ही नावेली पंचायत हरले. आमोणा आणि सुल्ला पंचायतीन आम्ही जिखले. ऑल द वे आम्ही वेगळ्या पंचायतींनी थोड्या मतांनी हरले तशे. पण एकंदर मायनिंग विषय जो आसा तो थोडोसो इम्पॅक्ट जालो. लोकांनी मायनिंग न सुरू केल्ल्याची रिएक्शन जी आसा थोडीशी दाखयली. ओके, आणि एनी हाव बट आम्ही पराभव मान्य केल्लो आसा. एक गजाल लक्षात येता की कांय मिनिस्टर आणि इवन दिवचले सत्तरी ह्या भागां भितर खंय तरी एक एरोगन्साचो फटको बसला तुमकां? ना, बिलकुल ना. तुम्ही कशें करून पळयतात ह्या पराभवा कडेन? कित्याक लागून? तुम्ही फक्त मायनिंग वा एकच फॅक्टर मानतात? हय, मेजर फॅक्टर जो आसा तो मायनिंग हो आसा. आणि पुराय म्हणजे 70तले 3 सीट 4 सीट्स आसतले किंवा डिव्हिजनीत जो आमचो लाटंबरचे सीट पडलो वय आसतलो कदाचित. लाटंबरचे सीट आमचो अँटी इन्कम्बन्सी फॅक्टर, कारण आमचो सिटींग झेडपी आशिल्ले थंयसर. ओके, अँटी इन्कम्बन्सी आसूं शकता. आणि पाळयेंतलो स्पेशली द मायनिंग इफेक्ट. बट आम्ही एनी हाव पराभव आम्ही मान्य करता. लोकांनी दिल्लो कौलाचो आम्ही आदर करता. आम्ही परत एकदा लोकांच्या मदीं वचून काम करपाची आमची तयारी आसा. आम्ही परत एकदा लोकां खातीर काम करपा खातीर तत्पर आसा, तयार आसा. तुमचे कांय मिनिस्टरांकय बरेच धक्के बसल्यात. म्हळ्यार म्हाका दिसता दयानंद मांद्रेकार जर सोडलो जाल्यार बाकीचे बऱ्याच मिनिस्टरांक ह्या निवडणुकीन धक्को दिला. डू यू थिंक इट इज अ लेसन फॉर युअर कॅबिनेट की डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड? कशें आसा, शेवटी लोकमताचो आदर करप हे पॉलिटिशियनाचे परम कर्तव्य पयलें म्हणजे. ओके, तांच्यांनी दिल्लो, लोकांनी जो हे कौल दिला ताच्या पासून आमकां शिकपाक जाय. आणि आमचे आयदर मिनिस्टर्स आसात, आमदार आसात, आम्ही सगळे शिकतले. आणि खरं हे आतांच पयलीं थोडोसो तूं म्हणटा तसो जर धडो मेळ्ळो जाल्यार तो आमच्या खातीर बरो आसा. कदाचित आमकां फुडें काम करपा खातीर बरें. यू आर कन्सिडरिंग दिस इज अ लर्निंग एक्सपिरियन्स टू टेक करेक्टिव्ह मेजर्स? येस, शुअर. थँक्स अ लॉट. बिझी आसतना सुद्दां आयल्या, तुम्ही एनालिसीस करपाक बशिल्ले, तरी आसतना आमकां रिएक्शन दिली. थँक्स अ लॉट. थँक्यू. नारायण बाब, एक गजाल लक्षात येता की करेक्टिव्ह मेजर्स इज द टोन ऑफ द बीजेपी. हातूंतल्यान शिकून धडो घेवन मुखार वचपाचें. डू यू थिंक दॅट्स अ व्हेरी पॉझिटिव्ह वे ऑफ लुकिंग एट दीज रिजल्ट्स? येस, डेफिनेटली. प्रत्येक राजकीय पक्षाक खंय चुकला ते पळोवन फुडें वचोंकूच जाय न्ही. आणि त्या पद्दतीन आम्ही तेच काम करपाची सुरवात केला. इतलेंच जालें की आतां संबंद ह्या हितून आमी फक्त 18% आमकां मेळ्ळे. म्हणजे ओन्ली 9 आउट ऑफ 50. 18%कूच आमी रिप्रेझेंट केले. पण आमची टॅली पळयशी जाल्यार आमकां जिखले गेले 55%, म्हणजे 9 पैकी 5, 55%. फाटले खेपो कितें जालें, विधानसभेन आमकां फक्त 8 सीट मेळ्ळे, म्हणजे 20%. आनी आमकां जिखलेले आमी 3, 37, 37. म्हणजे आमची मातशी सीट टॅली वयर आसा अशें आमकां दिसता. आनी हेंच आमी फुडें घेवन वचपाक जाय. आतां प्रश्न आमचो एकूच आसा की आमकां थोडेच युतीक लागून थोडे आसात, पूण हेजो अर्थ असो न्हू की जनाधार आमकां खंय ना. जनाधार सगळ्याक आसा. आनी तोच आमी आतां प्रयत्न करतले की खंय चान्स आसा थंयसर जास्त जनाधार आमचो वाडोवपाक. अनिल बाब, दीस इज ब्लेसिंग इन डिस्गायज. कारण बीजेपी तातूंत भितर सुद्दां ह्या हातूंत भितर ज्या ज्या जाग्यार धक्को बसला थंय करेक्टिव्ह मेजर्स घेवपाचे उलयता. सो 2017च्या दृश्टींतल्यान 80% ऑफ गोवा हॅज गॉन टू पोल्स इन दीस इलेक्शन. सो दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गायज फॉर बीजेपी. हातूंतल्यान सुद्दां करेक्टिव्ह मेजर्स घेवन स्क्रुटायट करपाचे मिशन आतां सुरू जातलें. हय हय हय, हें बीजेपी तें करचेंच पडटलें. कित्याक म्हळ्यार ह्या 3 वर्सांचें तांचें परफॉर्मन्स, आनी ह्या 3 वर्सांचे परफॉर्मन्स तांणी पळय ज्यो पयलीं इलेक्शनाचे पयलीं ज्यो घोशणा केल्ल्यो
आनी इलेक्शनाच्या उपरांत पळय जाण पळय तांकां हें दिवपाक गेल्लें तें दिता तें होम लोन आनी कितें हाज्यो बायलो किंवा आनी तरेतरेच्यो स्किमी ज्यो पळय काडिल्ल्यो ह्या तरेतरेच्यो स्किमी त्यो थोडे कडेन कागदाचेर उरल्यो आनी त्यो प्रत्यक्षान 3-3, 4-4 म्हयने सद्या अजून पावंक शकले ना. एक आनी ताका लागून आनी दुसरें म्हणजे कितें ज्यो नोकरी पळय एज्युकेशनाक पळय जी नोकरी दिता मागिल्ल्यो त्यो नोकरी ते दिवंक शकले ना. म्हण आनी तिसरें जेन्ना पळय कसल्या कामा कडेन गेले म्हणजे खुबश्या लोकांची कंप्लेनी जाल्या अश्यो की सगळें तुमकां दिवपाचें म्हणजे अशे तरेचे जे पळय सांगेल्या मंत्री जे आसात त्या मंत्र्यां कडच्यान तांकां उद्धटपणाची थोड्यांक वागणूक मेळ्ळी आनी ह्या वागणुकेंतल्यान हें तांकां शिकचें पडलां. म्हणजे आतां ताणें ही जर सुदारतले तर ताणें हो एक बऱ्यांतलो बरो म्हणजे लोकां कडेन कशें वागचें की आपल्या मतदारसंघाचे विकास कसो करचो हो ताणें जनरली सामको बसोवन सगळे लोकांक बसोवन घेवन तें करचें पडटलें. पूण नाल्यार कितें हे आपले आज ते कितें म्हणटात वर्कर सुद्दां तांचे बीजेपीचे वर्कर कितें म्हणटात की आमचेंच काम जायना तुमच्यान खंयचें काम जातलें आमकां केल्यार तें मेळना. हय लौकीक आसा आनी अपडेट आयल्या म्हाका दिसता दिस इज ऑलमोस्ट गेटिंग टू द फॅग एंड अँड वी मायट बी हॅव्हिंग बिग ब्रेकिंग न्यूज रिगार्डिंग हू इज इन नॉर्थ अँड हू इज इन साऊथ. लौकीक म्हजो आवाज आयकूं येता? हय प्रमोद. हय वॉट इज द लेटेस्ट कितें फायनल ब्रेकिंग न्यूज कितें? ओके हांव सावथाच्यान येता. सावथाक शिरोडा आतांच कावंटिंगांत घेतला आनी बोरीचो रिजल्ट येयला. बोरीचो बीजेपीचो कॅन्डिडेट दीपक बोरकार जिखला. तो सावथाक जाता बीजेपीचे 7, एमजीपीचे 4, जीव्हीपीचे 2 म्हणजे 13. म्हणजे सावथाक जिंका ती मेजॉरिटी जाय आसली 13 सिटांची ती युतीक मेजॉरिटी मेळिल्ली आसा. आता शिरोडेचो अपक्ष येता वा बीजेपीचो येता ते एडिशनल आसतले. नॉर्थाक 24 कॅन्डिडेटांचे काउंटिंग जाला. एक उल्हास तोरशेचे नगरगावांत प्रेमनाथ हजारे विश्वजिताचो कॅन्डिडेट जिखला आणि इंडिपेंडंट 13चेर पावता. बीजेपी 10, एमजीपी 1 म्हणजे युतीचे जाले 11 आणि उरला काउंटिंग एकाचें. तितून ज्ञानेश्वर परब लिडींग आहा किंवा 300-400 वोटांनी लीड आसा. तो जिखलो सुद्दां जाल्यार 13 जे नंबर जाय पॅनल फॉर्म करपाक ते युती कडेन आसचे ना. ते 12 पर्यंत वचपाक शकता. तशें ज्ञानेश्वर परब अपक्ष लिडींग आशिल्ल्या कारणान तो जिखलो जाल्यार ते युती 11चेरूच उरतली. सो खंयच्याच परिस्थितीत नॉर्थाक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ह्या युतीच्या पॅनलाक मेळची ना आणि सावथाक ती मेळिल्ली ऑलरेडी. सावथाक मेळिल्ल्या. थँक्स अ लॉट लौकीक. फायनल जे 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात तांचोय रिजल्ट घेवन कारण शिरोडा अल्टिमेटली महादेव नायकाचो मतदारसंघ आनी मातसो प्रतिश्ठेचो थंय कितें जाता दॅट वील बी व्हेरी इंटरेस्टिंग. आनी मुख्यमंत्री खंय तरी आमकां सांगून गेल्यात की तोरश्यां बीजेपीचो कॅन्डिडेट जिखलोच म्हणून. सो द बिग ब्रेकिंग न्यूज रायट नाव इज नॉर्थ इट इज द इंडिपेंडंट्स वी हॅव गॉट द मेजॉरिटी. इव्हेंच्युअली बीजेपी मायट फॉर्म द झेडपी पॅनल बट people have rejected the alliance. In reality, in statistical terms, people have rejected the alliance in North, whereas people have accepted the alliance, the grand alliance of BJP, MGP, GVP in South. Vijay Babu, किती म्हणता आता नॉर्थाचे? You have the numbers. Independents have the numbers. Independents have the numbers, and we have a chief minister declaring on TV live television that he is involved in horse trading. Chief Minister has independents are coming to him. So yeah, independents are approaching him. him. One thing, he doesn't even have the art of horse trading. The respect that he has to give to the person whom he is going to bring. He is going to say he is begging. म्हणजे कितें तो खंय तरी भितर पडटा म्हणून येता तो. Okay. आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक विजयान मातसो प्लीज respect दिवन उलयचो. He is not involved in horse trading. These people are coming to us. These people are coming to us. आम्ही कित्याक तांकां ना म्हणटा? अरे but then why you had on party lines? अरे पार्टी लाईन्स म्हणजे पार्टी लाईन्स विषय ना. जे लोक आमच्याकडे येवंक सोदतात तुझ्याकडे येयले ना तू कर मरे फोन. आता कोण तुझ्याकडे येयना म्हणून तू कित्याक बाप मारता? स्टॅबिलिटी कर. सांग म्हाका तुझ्याकडे येता तेन्ना तू उलय न्ही. आता ते आमच्याकडे येता. पार्टी लाईन्स केले कित्याक? डिफेक्शन लॉ ताज्या खातीर ओपन दवरिल्लो. दिस वॉज अ रिजन. एंटी डिफेक्शन लॉचे तू खबरी उलयता. आमचे कोण सोडून वचना शाण्या. इंडिपेंडंट येता. इंडिपेंडंट इज फ्री टू गो इन एनी पार्टी. इन साउथ गोवा मायकल लोबोस कॅन्डिडेट शॉन मार्टिन
is any day willing to say that he has got less votes because he was a BJP candidate? Tell him to say. Not only that. Tell him to say. Not only that. Sean Martins will never say that. I know Sean Martins very well. He will never say that. BJP worker in Saligaon who has supported Rohan's candidate, Satardekar, they are all BJP workers who have supported. So BJP is no longer a party with a difference. They are waiting to defeat their own people. Okay, let me put it this way. तिकेटी मिळूंक ना. डेफिनेटली ती खंय ना खंय कितें राग काडपाचो प्रयत्न करता. डजंट मीन की तू पार्टीचेर बेश्टो नाका आशिल्लो आरोप कर. तुजे कडेन नंबर्स ना आणि यू डोंट हॅव द कॅपॅसिटी इंडिपेंडंट करपाक. नंबर तुमच्याकडे अरे ऑफकोर्स असा इंडिपेंडंट ऑलरेडी आमच्या चीफ मिनिस्टरान सांगितलं पीपल आर कॉलिंग वी आर नॉट कॉलिंग पीपल. अरे तुका प्रूव्ह व्हिडिओ कित्याक सांगतलो जेन्ना मेजॉरिटी प्रूव्ह करूंक तेन्ना आमी सांगतले कोणचं सेल्फ रिस्पेक्ट वी विल शो आवर नंबर जेन्ना झेडपी इलेक्शनाचे हे जातले डिक्लेरेशन ऑफ EC. Let me put it this way. I'll come to Vijay later. The point is, people have rejected alliance in North. You accept that? In terms of numbers, people have not voted for alliance. People have rejected the alliance. कित्याक आमचो वोट शेअर कितें आसा तोय म्हाका अजून पळोवपाचो आसा. म्हजीच कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा 6 म्हयन्या भितर डिफरन्स आयल्लो आसा. 4,315 votes was what I got for the panchayat elections with the same amount of voters. बरोबर. आणि 4,913 votes is what I get today. आयच्या दिसा म्हणजे डेफिनेटली दर इज अ इम्प्रुवमेंट हियर. प्लस बाकीच्यो ज्यो आमच्यो ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात थंय आमचेच जे कोण इंडिपेंडंट्स राविल्ले तांच्यांनी कितकी मतां फोडल्या ते आमकां पळोवपाची गरज आसा. बट यू आर सेइंग दॅट तुमचेच सिम्बॉल बॅलट पेपराचे आसून सुद्धा इट डीड नॉट क्लिक. सिम्बॉलाचो प्रश्न आता ना पण वेन इट कम्स टू तालिगांव डेफिनेटली जो एरोप्लेन आहा तो बाबा काँग्रेसीचो अर्दो आणि अर्दो तो आता काँग्रेसींच्यान भायर काडला ताजो म्हणून डेफिनेटली ते कळटलें न्ही. सो दे नो दॅट इट इज opposition. बरे विजय म्हाका एक सांग. इन स्पाइट ऑफ हॅव्हिंग एंटी BJP alliance numbers, you cannot form a ZP panel in North. You accept that? No, I'm not saying that. I'm saying we will be able to form the panel. You'll be able to 100%. In spite of Chief Minister saying that. So what? Chief Minister may say anything. See, the point is, I'm saying even in the South, if somebody actually takes the initiative, even in the South, you can have a non-BJP chairperson. I'm saying non-BJP Zilla chairperson. I'm not saying that the alliance will not win. See, there are enough in their alliance who are willing to desert this sinking ship. And when you talk about percentages, there is a saying in English that winners win, losers talk about percentages. Okay. You can't talk about percentages. South has been your strong point. Today, people have stood against the alliance in North, but South, in spite of everything that you have done, you don't have a chance. See, it's not only about having a chance. Right now I just got a message from a close source from South, as Vijay said, and just I got a message saying that Fatima Gaonkar and Nelly have declared themselves independent right now. So where is the major thing? Yes. That is what. So Congress not contest. See, Nelly is a person who Fatima and Nelly. So where is the way of paneling? Father Nelly mukar kadle chairperson. Where is the question of forming the panel? I will immediately request our reporters to get confirmation from Nelly and Fatima Gaonkar whether they are calling themselves independent, and we'll get back to our viewers because this is a major development. If that happens, BJP alliance goes in minority. Exactly. Even in South. Exactly. See. And anyway, she was morning also. She said that on the other day. Please request to our reporters. Please get back to us immediately. This is a major thing that Durgadas is saying. On day one, on the polling day, I said very clearly, the very fact that they did not go, GVP did not go on a common this, is because that exposed the leadership's weakness. And from that day itself, all are independent. The question is what? Forget these independents, some other independents, as the Chief Minister said, may join. Question is whether they will form the panel or Durga Das Kama's Congress party is prepared to take the responsibility to stop the BJP from entering into South and take the responsibility and don't say buy them out, but put them together and give them the leadership. एक जेन्ना मुख्यमंत्री म्हणटा की आमच्या मनान झुंडी घालून पडटात म्हणते, सो तांकां स्वाभिमान ना, ते येवन भीक मागून आपल्याक घे म्हणून येतात.
अशें इंडिपेंडंटाची गत जाल्ली आहा. दिस इज वॉट एनी लेमॅन अंडरस्टँड्स. आतां ताजेर तूं चिंत की हे मनीस हांकां मदर तेरेसा लागना, हांकां बीफ लागना, हांकां घर वापसी लागना,